Lokgontti, chapter 3. Levichem Kull. Iadnik. Sinai दोंगरार सर्वेस्पोर मोइजेसा कडेन उलोयलो तेदना हें जावन आसलें आरोनाचें आनी मोइजेसाचें कुटुंब. आरोनाक चोग पूत आसले, malgoddo नादाब, अबिहू, एलियाजार आनी इथामार. हांकां सोगल्यांक यादनीक कशे makhlole. पूण नादाब आनी अबिहू हांणी ओpovitr उजो सर्वेस्पराक bhettoilo देखून सिनाय ओरोन्यांत सर्वेस्परान तांकां मारून उडयले. हांकां भुरगीं नासलीं म्हणटच एलियाजार आनी इथामार हे दोगूय आरोन जिवो aso-sor यादनिकाची झुट्टी पाळटाले. लेवितांची जबाबदारी. मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, आरोन यादनिकाची सेवा करचे खातीर लेवीच्या कुलाक एकठांय करून ताचे मुखार दवर. जमातीच्या तंबू मुखार ताचेर आनी आख्खे सोबेचेर घाल्ली आसा ती जबाबदारी तांणी म्हत्वाची सेवा करून आपणाचेर घेवंक जाय. जमातीच्या तंबूचें सर्व सामान तांच्या हातांत आसूंक जाय. इस्रायेलाच्या पुतांचेर घाल्ली आसा ती जबाबदारी तांणी म्हत्वाची सेवा करून आपणाचेर घेवंक जाय. तुवें लेवितांक सारकेंच आरोनाक आनी ताच्या पुतांक भेटोवंक जाय. इस्रायेलाच्या पुतांनी ताका तांची भेटोवणी करची. आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तूं यादनिकाचे जुट्टेक विंचून काडटलोय आनी दुसरो कोणूच ती पालूंक फुडें सोदता ताका जिवेशी मारतले. तांची खाशेली व्हडवीक. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, लेवीच्या कुलयेचे सोगले आतां म्हजे जातले. इजिप्तांतले सोगले मालगोडे हांवें मारून उडयले तेदना दर इस्रायल कुटुंबांतलो मालगोडो पूत तशेंच जनावरांतलें पयलें पोर म्हाकाच तो भेटोवन घेतलो. पूण आतां इस्रायल मालगोड्यांचे बोलदेक लेवीच्या कुलाचे सोगले म्हजे. हांव सर्वेस्पोर. लेवी कुलयेची लोकगोंती. सिनाय ओरोन्यांत सर्वेस्परान लेवीच्या सर्व कुलां आनी कुटुंबांतल्यान एका म्हयन्याच्या आनी वयर पुरुश भुरग्याक मेजून घेवंक मोइजेसाक हुकूम दिलो आनी मोइजेसान तशें केलें. लेवीक तेग पूत आसले, गर्शोन, कोहात आनी मेरारी, आनी ह्या कुलांचे ते वडील जावन आसलेत. गर्शोनाक दोग पूत आसले, लिब्नी आनी शिमेय. कोहाताक चोग पूत आसले, अम्राम, इज्हार, हेब्रोन आनी उजिएल. आनी मेरारीक दोग पूत आसले, माली आनी मुशी. हे त्या नांवांच्या कुलांचे वडील जावन आसले. गेर्शोनाचें कुल लिब्नी आनी शिमेय हांचीं कुटुंबां आथापतालें. एका म्हयन्याचे आनी हाचे वयर पिरायेचे सोगले मेळून 7,500 मेजले. हें कुल जमातीच्या तंबूचे अस्तंतेक आनी ताचे फाटल्यान ठिकाण करून आसलें. आनी ताचो मुखेली एलियासाफ, लैलाचो पूत, ह्या जमातीच्या तंबू विशीं तांची जबाबदारी ताचें भितरलें धांपणें, भायलें धांपणें, दाराचो पड्डो, भोंवतणीच्या ओडपाचे पड्डे आनी वेदी आनी ओडपाच्या दाराचो पड्डो हें सोगलें तांच्या हातांत आसलें. कोहाताचें कुल अम्राम, इज्हार, हेब्रोन आनी उजिएल हांचीं कुटुंबां आथापतालें. एका म्हयन्याचे आनी ओदीक पिरायेचे सोगले मेळून 8,600 जाणांक मेजले. हें कुल जमातीच्या तंबूच्या दोखीनीचे वाटेन थारावन आसलें आनी एलिजाफान, उजिएलाचो पूत, ताचो मुखेली आसलो. कोराराची आगपेट मेज, देव्यास्थान,
दिव्यास्थान, वेदी, पवित्र जाग्यार यादनीक वापरतात ती पवित्र आयदनां आनी भोव पवित्र जाग्याचो पड्डो हें सगळें तांच्या हातांत आसलें. देखून ताची जबाबदारी. एलियाजार आरोन यादनिकाचो पूत, लेवी कुलाचो मुखेली आनी पवित्र जाग्यार सेवा करीत तितलेय तांचे खाल आसले. मेरारीचें कुल माहली आनी मुशी हांचीं कुटुंबां आथापताले. एका म्हयन्याचे आनी ओदीक पिरायेचे सगळे मेळून 6,200 मेजले. हें कुल जमातीच्या तोंबूच्या उत्तरेक ठिकाण करून आसलें आनी जुरियल आबायचो पूत ताचो मुखेली जावन आसलो. जमातीचे तोंबूचे भोंवतणी फारीक तांच्यो खांबळ्यो भोंवतणी फासक्यो तांच्यो खांबळ्यो, दांड्यो, खांबे आनी तांचीं पेडां आनी उरलेलें सामान तांच्या ताब्यांत आसलें. देखून ताची जबाबदारी. तेच परी भायल्या ओडपाचे खांबे, पेडां, कोचर आनी दोरयो तांच्या ताब्यांत आसल्यो. मोइसेस आनी आरोन आनी हाचे पूत उदेंतेक आसलेल्या जमातीच्या तोंबूच्या फुडल्यान ठिकाण करून आसले. इस्रायल परजेन पवित्र जाग्यार मान नमस्कारा विशीं करूंक जाय आसलें तितल्याची तांकां जबाबदारी आसली आनी कोणाच्यान तें करूंक जायनासलें ना तर ताचो जीव वेतालो. एका म्हयन्याचे आनी ओदीक पिरायेचे आख्ख्या लेवीच्या कुलांत सगळे मेळून 22,000 मेजले. हें सगळें सर्वेस्परान मोइसेसाक फर्मायलें ते परी केलें. लेवीत आनी मालगोड्याची सुटका. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, इस्रायलाचे सगळे मालगोडे म्हजे. तर इस्रायल परजेंतले सगळे एका म्हयन्याचे आनी ओदीक पिरायेचे मालगोडे मेजून घे. पूण हांचे बोलदेक हांव सगळ्या लेवितांक म्हजें मोन थारायतां. तेच परी जनावरांच्याय मालगोड्यां विशीं लेवितांच्या जनावरांचे सगळे मालगोडे म्हजे. सर्वेस्परान सांगलोले ते परी मोइसेसान सगळे इस्रायल मालगोडे एके म्हयन्याचे आनी ओदीक सगळे म्हणून 22,273 अशे मेजले. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, आतां इस्रायलाच्या सगळ्या मालगोड्यांचे बदलेक सगळ्या लेविटांक म्हजें कशें भेटोवंक दी. तशेंच हांच्या जनावरांचीं मालगोडीं पोरां इस्रायलाच्या जनावरांच्या बोलदेक इस्रायलाचे मालगोडे लेवितांच्या परस 273 ओगले आसात म्हणटच हे तुवें परत विकते घेवचे पडले. तर एका फाटल्यान 5 रुपयाचे दुडू फारीक करचे पडटात आनी हे दुडू आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दी. आरोनाचे मोइसेसान पाळलो दिलो आनी ताणें 1,365 रुपयाचे दुडू परजे कडेन घेवन ते आरोनाक आनी ताच्या पुतांक दिले. देवाचें उतर हें.